धन्यवाद विद्या माताजी हें सेशन सुरू करून दिले खातीर इतले चंद करून तुम्ही हें भजन म्हणलेलें आसा. धन्यवाद. आमी शिष्टाष्टकम सिरीज सेमिनार सिरीज कंटिन्यू करता आसा ती पुरा जेन्ना येयला उपस्थित जनाक पुरा जनाक साश्टांग वंदन करून नमस्कार करून तुमगेले आशीर्वाद घेवन हें सेशन मुखार सरता. आनी कोण हें यूट्यूब रेकॉर्डिंग पळयता आसा तुमकां स्वागत आसा हे सेशनांत. हें शिष्टाष्टकम सिरीजाचे आमी सेमिनार आमगेले देवाल नामस्मरण करची पद्दती आनी देवाल नामस्मरणा प्रती रुची ते वाडून येवं ताचे खातीर हें करता आसा ती खंयच्या रुपार क्वॉलिफायड ना हे सेशना खातीर जाल्यार हें किंचित एक सेवा रुपारी तुमकां पुराय जनाक अवसर दिलेलो आसा तातूंत मुखार सरता. देवाले प्रार्थना करून आमी मुखार सरता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आमी फर्स्ट वर्सारी आसा ती आनी कसले की तांतू मस्त सकट कॉन्सेप्ट्स आसा ती सुरेश लोकांतूची शिष्टाष्टकमाचे ताची आमी तांतू मुखार सिता आसा ती ते श्लोक म्हणया. आज आमी आमगेले चर्च टाइम हे श्लोकाचे त्या भागा वयरी करूया. प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादन श्लोक रिसाइट करता ती मुखार. चेतो दर्पणमार्जनम भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मास्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनम्. आमी येदोळ तें चेतोदर्पण मार्जनम ताजे विशयी पळयलें की आमी आमगेले इतल्याक लेखून घेता ती तेन्ना आमी म्हणटात पळय खंयच्याय रुपार कसं आमगेल्या उण्यापण पळयता ती आनी आमकां हे शरिरांतू आशिल्ले निमित्त आमकां पुरा हें आमी पळयता ती आमगे एक उपाधी आमगेले हांव दादलो मनीस बायल मनीस तशी उपाधी लेखार पळयता ती आनी मस्त सकयल इम्प्रेशन्स आसा आमगेले तू आमी अशी तशी आमगे हें जावका तें जावका विंगड विंगड इच्छा आसा जाल्यार देवाल नामस्मरण केल्यार ते चित्त पुटळ जाता. चेतो दर्पण मार्जन आनी आमगेले निज जावन अशें स्वरूप की आमी देवाल भक्ती म्हूण तांतू ते आनिके तांतू देखून तें स्वरूप उद्भव जाता एक प्रकार आमी पळयता. मग कसलें की कृष्णाल नाम जप करतना आमगेले विंगड पुरा इच्छा उण जावन देवाल सेवा देवाल भक्ती विशयी तू आमगेलें मन वता. सो त्या प्रकार एक पंता सूक्ष्म जावन आशिल्लें तें कल्मश मनांत आशिल्लें त्या पुरा वता ताका चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापण. म्हळ्यार संवसारांत तूं रान्ना उज लागले म्हणके केन्ना कसन जाता म्हूण सांगू जायना आनी एका मागशे एक कसनेपुणी जाता आसता जाल्यार आमी हें देवाल नामस्मरण करून भक्तीचे अनुभव करता ती देवाल कनेक्शन अनुभव करता ती तेन्ना आमकां प्रत्यक्ष रुपारी देव दिसता आसना जाल्यार आमकां संख्य एक मना शांती प्रशांत मन आनी कसंय एक आनंद अनुभव जाता देवाल उडगास करतना आमी मुखार सिता वतना. सो आमी तें पळयत की तें आमकां तें एक रिलीफ मेळटा कसन आमकां तें एक शांत जाता मन कसन की एक आमकां देवाल दय प्राप्त आशिर्वाद मेळटा तें आमकां दिसता पळय तें एक देवाल प्रीती आमगेले खातीर
सो भव महाधावाग्नी निर्वापणम हे प्रॉब्लेम जेता आसता साध्य ते आमगेल हाचे साध्य नाही कशी व्हड रान उच्चे लागल्यार कितले उदक घाल्यार ते वच्चेच ना पावस देवान पेटयल्या मात त्या रान्ना लागीं उजी वता तशी जी हे कसं ना जे कसं तापत्र येता आसता आमकां जे एका मागशी एक जाल्यार ते सहन करची शक्ती ते देवाल उडगास केल्यार देवाल नाम जप केल्यार ते देव दिता एक प्रकार पावसा म्हणके वचून आमगेली तापत्र वेरी ते वता म्हणून आमी सांगेत श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम सो एक प्रकार ते कैरव म्हूण फूल आसा ते 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 चंद्राल किरणान तूं फुलत कहता तशींची चंद्राल किरण केन्ना त्या फुल्ला स्पर्श जाता तशींची देव आमगेल्या हृदयान तूं आसा जाल्यार आमगेले देवाल ते सानिध्य आवट आमगेलें कनेक्शन ना आमी केन्ना अ, अ, केन्ना आमी देवाल विशयी आमी कनेक्ट जाता ती देवाल नामस्मरण करून देवाल नाम जप करून तेन्ना त्या देवाल सान्निध्याची किरण आमगेले आत्मा स्पर्श जाल सिता आमगेली चेतना शक्ती फुलता म्हणून आणि एक प्रकार आमी त्या देवाल ಒಟ್ಟು कनेक्टेड जातात आणि आमी ते दिव्य जावन आशिल्ले ते आदान प्रदान देवाल ಒಟ್ಟು आमी अनुभव करूं येता आणि ते आमकां ते एक भावना भक्तीची भावना ते प्रकट जाता आमगेल्या हृदयांतू त्या देवाल सान्निध्याचे स्पर्श जलसिता कशे चंद्राल किरण ते कैरवा वैरी कैरव कमला वैरी स्पर्श जलसिता ते फूल फुलता कशी तशींच आमगेलें चेतना शक्ती फुलता देवाल नामस्मरण केलसिता आणि आमी ते भक्ती भावनेंतू भक्ती भाव आमगेल्यांतू उद्भव जाता म्हणून श्रेय म्हळ्यार मुखारसून ते चांग जातलें त्या प्रकार श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण आणि मागीर विद्यावधू जीवनम म्हळ्यार ती देवालें सेव कशी करचें ते विद्या आमगेलो ओट्टू आसता न्हिजेवन आमकां आत्मा ती शक्ती आसा चित्त शक्ती आसा जाल्यार ही आमी देवाल सेव करनातिले आध्यात्मीक विशयांतू कसले रुच पाविनातिले ती निर्जीव जावन आसके जाल्यार ही आमी केन्ना देवाल नामस्मरण करता ती देवाल ते भक्तींत मुखार सुचपाचे प्रयास करता ती ते निर्जीव जावन आशिल्ली विद्याशक्ती आमगेले कसं आमगेल्या हृदया भितर आसा ती पुनर्जीवित जाता म्हणून सांगता असं विद्या वधू जीवन आणि त्या पुनर्जीवित चलसिता आमकां त्या देवाल सेव कशी करचें देवाल भक्तींत कशी मुखारसून वचचें तें दिव्य जावन आशिल्लें तें ज्ञान तें विद्या आमकां देव दाखोवन दिता आनंदांबुधी वर्धनम म्हळ्यार हे आनंदाचे सागर अंबुधी म्हळ्यार सागर ते व्हड जाता वतके आणि हे कसं हे सागर आमी लास्ट टाइम डिस्कस केलेलें हे कृष्णाल कीर्ती महिमा म्हणून कशी आमी केन्नाय कोणाक प्रीती करतात जाल्यार तांगेले विशय कसं आमकां आयकल्यार कसं की नवे विशय आयकल्यार और तांगेले विशय आयकल्यार आमकां खुशी जाता तशींची देवाल नामस्मरण केले सिद्धा आमगेल्यान तूं देवाल कीर्ती महिमा ते ताचे प्रती आमगेली रुची वाडून येता आणि आमी केन्ना त्या देवाल कीर्ती महिमा देवाल गुणगान करता ती तेन्ना ते गुणगान करता ती उलयता ती आयकता ती तेन्ना ते आमगेले आनंद आनीक वाडता वता म्हूण म्हळ्यार कशी एक व्हड मनुश्य कोणाले मस्त दुड्ड आसा तो खंयच्याय देशा वचो खंयच्याय जाग्यार वचो तागेले मस्त दुड्ड आशिल्ले निमित्त तो चांग हॉटलार राबतलो वा खंयी कसं नासल्यार ताका प्रॉब्लेम ना दुडवा शक्ती निमित्त तशींची आमी केन्ना हे देवाल कीर्ती महिमा आयकून आमगेल्या ती भक्ती उत्पन्न जाता त्या भक्ती आमगेल्या हृदयांत आसल्यार आमी खंयच्याय परिस्थितींत आसल्यार वय त्या भक्ती निमित्त खंयच्या जाग्यार खंयच्याय परिस्थिती आमगेल्या जिवनांत आसल्यार त्या भक्ती निमित्त आमकां कशें दुड्ड आशिल्ल्या मनशाक कसण्याची सुख सुविधाचे कसणे उणेपण जायना तशींची आमगे हृदयांत भक्ती आसल्यार खंयच्याय परिस्थिती आमगेल्या जिवनांत आसल्यार आमकां आनंदाचें उणेपण जायना आनंदांबुधी वर्धनम आता प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम ताचे विशय आमी उलोवया की प्रतिपदम एवरी स्टेपार हेज्या हेज्यार म्हणटात पळय आणि पूर्ण कंप्लीट सो एक लेकार ते दोन्ही म्हणतात पळय एक मिनिंग सी पळयता की प्रतिपदम केदनें आणि पुरा रितेरी म्हणून सो प्रतिपदम पूर्णामृत सो आमी केन्ना देवाल नामस्मरण करून आमी पवित्र जातात आणि कृष्णाल नामान तू आमी देवाल भाव भक्तीन तू आमगेल मन लागता तेन्ना तें पूर्णामृत स्वादनम पूर्ण कंप्लीट प्रतिपदम केदन्याची हेजे हेज्यार सो आस्वादनम आस्वादनम म्हळ्यार टेस्ट निजावन आमी टेस्ट म्हळ्यार कसं खावची वस्तू आमी सांगता ती
हें रुची आशिल्लें टेस्टी आशिल्लें म्हूण सांगतात. जाल्यार हें देवाल आस्वादनम म्हळ्यार पूर्ण अमृत, देवाल भक्तीचे अमृत आस्वादनम म्हळ्यार निजावन तें इंद्रिया दुखून परे असते निजाव न्हू, जाल्यार तें आस्वादनम म्हळ्यार तें आमी अनुभव करूं येता म्हूण पूर्ण अमृत. सो भगवद्गीतान तूं देवान तें 18 अध्यायान तूं 37, 38, 39 श्लोकांत ते सात्विक आनंद, राजसिक आनंद, तामसिक आनंद ताजे विशय सांगचे आसा. ते राजसिका विशय सांगताना देवान सांगचे आसा 38 श्लोकांत विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपनम परिणामे विषमीव तत्सुखम राजसम स्मृतिम. म्हळ्यार हे राजसिक सुख म्हळ्यार अशें आसता की सुरे तदग्रे अमृतोपमम म्हळ्यार सुरे ते भारी खुशी जाता काय ते, जाल्यार मुखारसून परिणामे विशय परिणामे मुखारसून ते विशा म्हणके जाता म्हूण हे विंगड विंगड प्रकाराचे आनंद कशे असता म्हूण हे संवसाराचे आनंद खंयच्यो म्हळ्यार सुरे सुरे खुशी जातके मागीर ते भारी एक दुख्खा कारण जाता म्हूण. आनी सात्विक जावन आशिल्ल्या आनंदाचे देव सांगता यत्तद आग्रे विषमीव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धी प्रसादजम. म्हळ्यार सात्विक जावन आशिल्लें म्हळ्यार ते सुरे कश्ट दिसता काय, म्हळ्यार कसं चांग कार्य करतना सुरे कश्ट दिसता म्हूण म्हळ्यार तातूंत तूं कसं कसं प्रयास करता जाल्यार परिणामे अमृतोपम मुखारसून तें अमृतसी जाता म्हूण. जाल्यार आतां हें प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम म्हळ्यार आनी तूं विश खायना हें देवाल अंतू सात्विक आनंद जावं राजसीक आनंद असो तांतू एकांत सुरे विश आशिल्ले आनी दोनी अंतू मागीर विश आसा, जाल्यार हें पूर्ण अमृत देवाल भक्तीन तूं खंयी पॉयजन ना खंयी विश ना म्हूण सांगीत. म्हळ्यार तें दिव्य जावन आशिल्लें तें देवाल तें आमी त्या भक्तीन तूं त्या लेवलार कोण आसता ती प्युअर डिवोटी आसता आनी कृष्णाले म्हळ्यार शुद्ध भक्त आसता ती तांगेल कसनय विश ना ती पूर्ण अमृताची पूर्णामृतम प्रतिपदम पूर्णामृतम तांगेल खातीर. सो देवालान तूं तांणी पूर्ण रुपारी त्या देवाल भक्तींत आसता ती तेन्ना तांणी खंयी असल्यार तें शुद्ध जावन भक्त आशिल्लीं ती आनी पूर्ण अमृता स्वादनम तांगेल खातीर कसनय विश ना म्हूण. रूप गोस्वामीने सांगचे आशिल्लें तें तांगेल तें फेमस एग्जाम्पल आसा की जॉन डिसायल मनशाक गॉड दिल्यार कोडू जातलें म्हूण. सो आमकां त्या प्रकार आमकां हे संवसाराचे विशयांत आशिल्ले निमित्त आमकां देवालें भक्तीचे अमृत आमकां टेस्ट करचें जायना म्हूण. साधक आसतना एक प्रकार ते एक टेस्टलेसनेस आसता म्हळ्यार ते एक रुच आसना आमकां भक्तींत कसलें की आमगे मन विंगड विंगड विशयांत आसता म्हूण. जाल्यार आमी केन्ना मुखार सिता वता ती तेन्ना तें अमृताचें तें आमी आस्वादन ताची टेस्ट आमकां येता म्हूण. आनी तेन्ना कसनय एक विश ना तें एक भक्तीच तें एक स्टेजार पावल सिता तें अमृताची म्हणून आमी केन्ना पवित्र जाता ती भक्ती करून करून आमी केन्ना मुखार सिता ती म्हूण. सो आतां आमी त्या प्रोसेसांत आसा ती अगोर अगोर तांतूं मुखार सिता आसा ती. सो ह्या स्टेजार आसतना आमी केन्ना भक्तीन तूं प्रयास करता ती मुखार सिताची साधक जावन आसता ती तेन्ना तें सहन करपा पडटा आमकां थोड्यांची आनी हांतूं सहन करचें आमगेल खातीर हें विश म्हळ्यार कसं ना एक्चुली आनी आमकां तें रुची ना म्हूण सांगतात न्हू तांची जाल्यार आमकां कळटा की हें रुची नासल्यार वय आमी आमकां मुखार सिता वचूं काय म्हूण. म्हळ्यार आमी एक म्हणटा नामस्मरण नाम जप करता पडटलें आमकां तशें कांय एक म्हणटात पळय त्या टायमारीची एक प्रकार आनंद जावं कशें आमकां सांगिल्लें आसा प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम तशी कसनय भावना येचना मनांतू जाल्यार आमी तांकां मुखार सिता वचूं का. दृश्टांत खातीर एक सांज चेडूं आसतना खेळचे भारी खुशी जाता तांगेल खातीर अमृत मेळटा खेळचे म्हळ्यार सगळो दिवस खेळका तांगेल खातीर तें अग्रे अमृतो गमम तशी तांगेल खातीर. आनी जाल्यार सगळो दिवस खेळटा आसल्यार स्कुला वचचें नासल्यार मुखार सून कसनय क्वॉलिफिकेशन नासल्यार खंयी कसनय एक व्याप्ती अशें आसना तेन्ना कसन जातलें परिणामे विशमे जातलें. आनी मागीर तो चेडूं केन्ना व्हड जाता तागे खातीर ते व्हड विशय तो व्हड म्हळ्यार परिणामे विशमे तागे खातीर तागे कसनय एक कॅरियर ना व्याप्ती ना जातलो कसलें की तो स्कुला वचून खेळटा आशिल्लो जाल्यार त्या चायल्डान मना वेल्यार तागेले आवज बापूय ताका सांगल्यार की ना मन लागना नासल्यार ह्या टायमार वाजू का तुवें
वाचूका मन नातल्यारी वाचूका तेन्ना तेन्ना अग्रे विषय इव जातले म्हळ्यार ते वाजूच नाक कशी दिसता जाल्यारय वाजयता तागे खातीर ते कसं तातूंत रुची ना ते वाजयताना कसं की वाजूका म्हूण वाजयता आसतो जाल्यार ते कसं की तागेले एक प्रयास कोण नियमीत रुपार करता आनी मुखार सुनू ताका त्या स्कुलांत कॉलेजांत आनी ताका चांग मार्क डिग्री मेळचे पुरो मागीर ताका चांग जॉब चांग बिझनेस व्याप्ती मेळचे पुरो आनी ताजे निमित्त अमृतोपमम सो म्हळ्यार एक सांसारीक दृश्टीत पळयल्यार आमी हें एक एग्जाम्पलार पळयलें की कसले प्रयास करतना चिके कश्ट जावचे पुरो ते नाकसी दिसचे पुरो जाल्यार आमी तें आमी गोत्तस हें करचें सम आमगेलें हें कर्तव्य आमी करता वता ती तेन्ना मुखार सुन ताजे कशें की एक चांग परिणाम जाता म्हूण आनी भक्तीचे प्रिंसिपलय अशी आमी पळयत कसं जाल्यार की आमी आतां साधक जावन आसतना आमकां भक्तीन तितली कांय रुची ना तितलें कांय मन येना जाल्यार आमी प्रॅक्टीस करता आसुका मुखार चिंता आसुका मात ते टेस्ट केत न्हिदतले कशें येतलें म्हणून म्हळ्यार ह्या पॉयंटार आमी थोडे हेकड तेकड पळयत म्हळ्यार विंगड विंगड अँगलान पळयत की आतां रुची ना भक्तीन तूं म्हळ्यार करताना मन हेकड तेकड वता तूं कशी मुखार वयता हे प्रोसेसान तूं कसं जाल्यार की आमगेले मनान तूं मस्त सकट इम्प्रेशन्स ऑलरेडी आसा कसं की पुरा मना भितर आमगेले मस्त सकट विशय आसा फुडें दोखून ह्या जन्माच्यो न्ही फुडें जन्माच्यो सो मेन मेन आमगेले खातीर विश म्हळ्यार भक्तीन तूं पॉयझन म्हळ्यार कसं न्हय की भक्तीन तूं म्हणटात पळय नियमीत रुपार कसं करूं वताना आमी डिस्ट्रॅक्ट जाता ती और आमकां ते आमी म्हणटात पळय थोडे करता ती मागीर करना ती थोडे करता ती आनी करना ती आनीक एक दृश्टांत पळोवपाक जाल्यार तुमगेले कशें की एक कशें की अ, एक वार्डिके जावं खंय गेल्ली ती आमगेले तुमगेले फेवरेट कसं आसा पळय बफेन तुमी वचून न्हू ते तुमकां दुदपाक लायक जाता म्हणलें की लायक कोण बोल आनी तुमी दुदपाक घेतले भारी खुशी तुमकां तुमगेले कसं की फेवरेट डीश ते आनी दुदपाक घेवन न्हू तुमी चमकून येता आसतना कोणके एक तुमकां आड्ड दवरून वता आनी तुमगेले हातां आशिल्ले ते दुदपाका बोल तोकू पडटा तुमकां खावचें मेळना तो दुदपाक आशिल्लो जाल्यार खावचें मेळ्ळी ते चमची घालून ते दुदपाका बोवला भितर तुमी तोंडाक घालची पशी फुडें कोणके आड्डडलो आनी ते दुदपाक पुरो तोगून नेलार पडलो म्हूण सो भक्तीचे एक प्रकार म्हणटात पळय की एकदम ते गोडस रेलिशेबल अशें दृश्टांता खातीर जाल्यार आमी देवाल भक्ती करता ती देवाल नामस्मरण करता ती कृष्णाक ओटूक देवाल कसं एक प्रकार संबंध करचे प्रयास करता देवाल नामस्मरण करता ती जप करता ती तेन्ना कसं जाता आमगेले मनाक विंगड कसं की विशय न्हू आड्डोळून वता म्हळ्यार आमकां ते टेस्ट करचे सोड मन आनी ते कसं की एक चांग आसा आमकां गोत्त आसा कशें तो दुदपाक खाता आसतना आमी खावच्या वता आशिल्लीं ती जाल्यार कोणके नाड्डळ्ळें तशींची विंगड विंगड पुरा ते आमगेले मनान तशी फूड दोखून आशिल्ले विशय तो पुरो येवन आड्डोळून वता आनी आमकां तें भक्तीचें देवालें अमृताचें तें आमकां स्वाद घेवचें सोडना म्हळ्यार तें टेस्ट करचें सोडना रुची घेवचें सोडना म्हूण सो आतां ह्या परिस्थितीन तूं कसं कोरयता म्हळ्यार कशी म्हळ्यार आमी विंगड विशय आमगेल्या मनांत आकर्शण येता तर वयची सो आनी ताजे निमित्त डिस्ट्रॅक्ट जाता सो हें कसचें स्ट्रगल आसता पळय की आमी कशें देवाल कार्य करूं वताना आमगेलें मन विंगड कशें की आमकां सांगता आनी आमकां तांतूं मुखार सून वचचें जायना तेंचे आमगेले खातीर वीश भक्तींत मुखार सून वताना म्हूण हें स्ट्रगल कसं आसता पळय तेंचे वीश म्हूण जाल्यारीचे आमी प्रयास करता आसतना तेन्ना हे डिस्ट्रॅक्शन्स आसता कसं स्ट्रगल आसा तेची के उणी जाता वता आनी भक्ती आमगेली ते डिस्ट्रॅक्शन्स केन्ना उणी जाता पळय तेन्ना भक्ती आनीकय जॉयफूल जाता म्हळ्यार आनीकय तांकां तांतूं रूच येता तातूंत भक्तीच तें अमृत आमकां थोडें थोडें ते स्वाद करचें मेळटा म्हूण सो हे डिस्ट्रॅक्शन्स प्रायमरली आमगेले खातीर पॉयझन म्हळ्यार हेकड तेकड मन वता फुडेंचे विशय कसो आमगेले मना भितर आसा ताजे निमित्त आमकां देवाल भक्तीचें तें अमृत तें आमकां टेस्ट करचें मेळना जाल्यार आमी केन्ना हातूं म्हणटात पळय डिस्ट्रॅक्शन्स कितले उण जाता वतले तेन्ना तें आमी तें टेस्ट करूं येता म्हूण सो हें खंय हें म्हणल्यार डिस्ट्रॅक्शन्स खंय दोखून येता आमी सांगल्या म्हणटा तें फूड दोखून आमगेल्या मनान तें पुरा सकट विशय आसा ती ते पुरा आमगेलें मनान फुडेंचें आमगेलें कसं
ह्या जन्माचे आणि पुढे जन्माचे कसं कसं पुरा विषय आमगे मना भितर असतं फूड दोकून. आणि ते एक एक जाऊन ते आमगे मना ते कसं म्हणतात पळय ते येता असतं ते सने पुढे विषय आमगे मना भितर येता असतं. आणि कसं म्हणतात पळय संसारावट आम्ही कॉन्टॅक्टार असत ती खंयच्या संसारांत आम्ही इंद्रिया दुखून आमी कसं काय पळयता आसत कसं की आयकता आसत तो ताजे निमित्त आम्ही ताचे परिणाम आमगेर वयर पळयता और आमगेर भितर कसं की पुरा फुडेच दुखून त्या मेमरीज आसा उडगास कसं ताजे निमित्तय कसं त्या इम्प्रेशन्स पुरो आसत सो खंयच्याय प्रकारारी आम्ही संसारा विशयांत खंयच्या विशयारी कॉन्टॅक्टा येवन अशा पुरो और आमगेर भितर फुडेच इम्प्रेशन्स अशा पुरो आमकां ते डिस्ट्रॅक्शन जावन आम्ही त्या म्हणतात पळय भक्ती दोखून चिके हेकड तेकड वता ती म्हूण तशी सांगिल्लें आसा. जाल्यार हाचे खातीर कसं नसा कशी खंयच्याय विशय पळयल्यार आमगेर मनांत एक इम्प्रेशन पडटा तो विशय आमगेर मनांत आसता. तशींच आमी देवाल विशय चड चड पळयता आसतना आयकता आसतना वाजिता आसतना देवाल प्रसाद ग्रहण करता आसतना देवाल नामस्मरण करता ताजें इम्प्रेशन आमगेर मना पडता आसता. आता खंयच्याय एक प्रकार पागरारी कसं कोणी कसं की एक नाकनातील पेंटिंग कोण सोडला म्हणून लेख्या ती आता ताजी वयरी विंगड पेंट मारून सोडल्यार ताजी कशी फूड असेल त्या पेंट दिसतले दिसच ना ते खंडीत दिसच ना. तशींच आमगे फूड आशिल्ली इम्प्रेशन वयरी म्हळ्यार ते फूड आशिल्ले ते इतले तांणी गिच्चून घालिल्लें आसा ते काडू कश्ट म्हूण जाल्यार ते पागरारी जाल्यार आमी ताजे वयरी पेंट करता गेल्यार ते कसं नस फूड कसं बरो नाशिल्लें पळय ते दिश्या उणी जाता म्हूण ते पेंटिंग केलें सुद्दां तशींच आमगेर मनांत मस्त कडेन इम्प्रेशन्स आसा ते काडू जायना भारी कश्ट. आणि हे पागरार पेंट मारल्या म्हणजे हे म्हणतात पळय अशी हे न्ही हे पुरा मनांत आशिल्ले आमी गेले इम्प्रेशन्स भारी सूक्ष्म रुपार आसत खंयच्या निमित्त आमकां भक्तींत मुखारसून वचचें जायना. जाल्यारीच आमी केन्ना देवाल विशय आयकता ती देवाल विशय पळयता ती पुरा नवविधा भक्ती म्हणटात पळय देवाल खंयच्याय रुपारी प्रायमरली म्हळ्यार मेन तर देवाल नामस्मरण करून देवाल कनेक्ट करून सुरू करता ती त्या पागरार फूड बरयलें ताजे वयर आपास पेंट केल्या म्हणके जाता म्हूण हगूर 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 ते म्हणटात पळय तो विषय पुरा लुप्त जातलो. आणि आमी आतां देवाल विशय कसं करतात पळय ताजे इम्प्रेशन्स आमगेले मनांत चड जाता वता म्हूण. आणि ह्या प्रकारार आमी केन्ना आमी देवाल विशय आशिल्ले पुरा इम्प्रेशन्स कसं देवाल भक्ती विशय आमगे मनांत घालता वता ती इतले घालता वता ती तेन्ना ते विंगड पुरा विशय आसा पळय ते आनीक दूर जाता वता आणि मुखारसून खंयचे विशय आसता देवाल विशय मात आसता म्हूण सांगितलं. अशी न्हय की विंगड मना येच ना कसं जाल्यार कितें आस म्हूण जाल्यार खंडीत आपास मना येता आसतलें जाल्यार ते उणी जावचे सुरू जाता म्हूण विंगड पुरा विशय देवाल सोडून. सो एक प्रकार आमी पळोवं येता की अ, अ, केन्ना आमी तो फॉर एग्जांपल आनीक एक दृश्टांत घेतला जाल्यार आतां कसं आमी कसं टीव्हीर 20 वर्स फुडचें हांव कसं पळोवं नासल्या पुरो कसं ताजे विशय आमकां तितले कसं एक मना ना आसचे पुरो म्हळ्यार ते फुडेंच विशय कसं की ते उडगासा ना पळयलां हांवें तेन्ना कसं की लायक जालें वय जाल्यार करंटली कसं आमी पळयता आसच्या पुरो ताजे विशय आमकां रुची आसच्या पुरो खंयचे आमी कसचे एक प्रोग्राम फॉलो करता ती तेन्ना हा आतां कशें जालें ताजें आतां कशें जालें कसं की तें इम्प्रेशन फ्रेश आसा म्हूण मायंडांत फुडेंच कसं की विशय आशिल्लो ते उण जाता गेल्ले म्हूण. तशींच नवे विशय आमी केन्ना देवाल विशय आयकता आसता तेंच आमगेल्या मनांत मुखार चड आसतलें आनी ते फ्रेश आसतलें म्हूण त्या प्रकाराचें. आणि अ, अ, आणि त्या तो विशय कितले विशय आमगेल्या मनांत तूं कितले घट्टी आसता म्हळ्यार खंयचे विशयावट आमी केन्ना रिकनेक्ट करता आसतात पळय त्या विशय स्ट्रॉंग आसता. आतां आमी सांगिल्लें पळय 20 वर्स फुडें की 15 वर्स फुडें तुमी कसं टीव्हीर कसं पळोवन आसच्या पुरो तेन्ना पळयलें मात आतां ताजे वटू कसं कनेक्शन ना ताका ताजे कसं एक संबंद ना म्हणटा पळय तो विशय मनांत येयना जाल्यार आमी खंयच्याय प्रोग्राम आतां रेग्युलरली पळयता आसत ती ताजे वट कसं की कनेक्शन आसा ताजे निमित्त ते आमगेल्या मनांत ते येता आसतलें म्हूण. सो तशींच त्या प्रकारारी आमी आमकां एक्सपोज केल्या पळय देवाल विशयांत तेन्ना स्पिरिच्युअल इम्प्रेशन ते आध्यात्मीक विशय आमगेले मनांत चड येता आसतलें म्हूण. तशींच आमी मुखारसून पळयल्यार आनीक एक दृश्टांत घेवपाक जाल्यार एक
एक कोणी एक व्यक्ती सुण्याक डॉगाक कसं की एक ख- खावयता असता तो आणि ते सूण येता ते कसं की खावयता काय त्या सुण्याक अभ्यास जाला आणि त्या व्यक्तीक येता की खावयता जाल्यार एक ताका कसं की एक कसं की ताका पळयल्यार कसं की ताका इन्फेक्शन जाला म्हूण कळलें एक दृश्टांत रेबीज जाल्ल्यावर कसं इन्फेक्शन जालें आणि डॉक्टर सांगता की आता ते कसं गुण जावं येदोळ ते तूं हे सुण्या डॉग आउट कसं कॉन्टॅक्ट करू नजे म्हळ्यार ताका इन्फेक्शन जालें ना हे तुका काय येतलें म्हूण आतां पक्कने ते सुणी लागीं आयलें तुमी तागे लागीं वचचे नज न्हू जाल्यार ते लागीं लागीं येता लागीं लागीं येता कसं की तुमकां फूड दोखून ताका खावन कसं की एक तागेले कितें प्रीती आसा मात आतां डॉक्टरान सांगिल्ल्या ताका आपडूं नजे कसं की तुमकां इन्फेक्शन जावचें पुरो ते सूण येता 2 पंता येता 3 पंता येता मात तुमी इन्स्ट्रक्शन फॉलो करतात डॉक्टरान की ताका आपडूं ना म्हूण जाल्यारीची 11 पंता येताना तुमी ताका आपडलें आनी तागे लोट खेळ्ळी ती तेन्ना ते म्हणटात पळय सुरे सुरे सुण्यान मन येवचें पुरो हो व्यक्ती म्हाका केन्नाय धरत आशिल्लो पटोवन धरत आशिल्लो आज कसले पटोवन धरना जाल्यार आमी 10 पंता त्या व्यक्तीन पटोवन धरली ताका जाल्यार 11 पंता ताका आपास धरलें तेन्ना ताका दिसता हा सुरे 10 पंता जावं अशी दिसता आतां म्हाका धरलें ताणें म्हणून म्हळ्यार ते म्हणटात पळय सुणय ते डॉग पळय ते कन्फ्यूज जाल्ले कसं नाही म्हणून सूर्यपंथ करणी सूर्यपंथ करणी म्हणून तशींची कसं नाही एक प्रकाराचे हे दृष्टांत खातीर सांगचें की फकत एक विंगड कसं नाही आमगेल्या मनांत विशय आसल्यार आमकां मनांत तूं अशी कोरता म्हूण दिसल्यार अशी कोरता म्हूण दिसल्यार आमी 7-8 पंता ना त्या मना सांगेल आमी आयकनी ते 11 पंता आमी केलें तेन्ना कशी ते सुणय कन्फ्यूज जाता पळय आनी नेक्स्ट टायम आपास येतलें आणि ताका काही सुणाय दिसतालें की हा एक 10 पंता ना म्हणटालो 11 पंता हा म्हणटा दिसता म्हणून ताका सुणें गिव अप करना तशींच आमगेल्या मनांत तुवें कसो नवो विशय आसल्यार खंयच्यान आमी डिस्ट्रॅक्ट जाता ती ते आपास आपास येता म्हूण जाल्यार आमी केन्ना ताजे वट्टू एक पंता अग्री करतात एक पंता अग्री करना ती तेन्ना ते आनीक एक कश्ट जाता म्हणून भगवद्गीतान देवान सांगचें आसा निर्माण मोहा जितसंग दोषाध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा म्हणून विनिवृत्त काम म्हळ्यार कसं न्ही आमगेले हे संवसारा विशीं कसं न्ही इच्छा शक्ती आसता निवृत्त निवृत्त म्हळ्यार रिटायर विनिवृत्त म्हळ्यार एकदम फोर्सफुली रिटायर्ड म्हणटा पळय स्पेशली टोटली रिटायर्ड सो निवृत्त म्हणटात पण हा हाका हागेलें कर्तव्य देखून निवृत्त केलें म्हणून म्हळ्यार रिटायर्ड जाल्लें म्हणून जाल्यार विनिवृत्त म्हळ्यार एकदम रिटायर्ड म्हणून म्हळ्यार कसले ते क्वेश्चन ना ते काम कार्य करचें हाका म्हणून तशें देवान सांगचें आसा विनिवृत्त कामा म्हणून सो मात साधकार आमी पळयता की आमी केन्ना सेम पॉयंट की आमी केन्ना भक्तीन तूं प्रॅक्टीस करता आसता ती आनी आमी देवाल विशयाचे कसं कसं आमी इम्प्रेशन्स घेता आसता ती तेन्ना कसं तो विंगड विशय आसा पळय तो ऑटोमॅटिकली हगूर मागशी वतलें म्हणून कसं न्ही म्हणटात पळय तें स्वाभाविक रुपारी अ, उण जाता वता आनी देवाल विशयीची आमकां चड मना येतलो म्हणून त्या प्रकार सो अशी आमी हे संवसार आसता म्हळ्यार अशी केन्ना सांगू जायना की आमकां इच्छा द्वेश म्हणटात पळय हें पुरा तर आसतलेंची अशी ना की ना म्हणू जाता जाल्यारीची आमी ताजेर कितलो वेळ ते टायम वेस्ट करतात वा टायम स्पेंड करतात ती और खंयच्या निमित्त आमी म्हणटात पळय उत्तेजीत जावन कोप येवचे द्वेश येवचे तें पुरा उणी जाता वता प्रभुपाद स्वाम्यान एक पंथा सांगिल्लें तांगेलें एक लेटर बरयतना की इंटेलिजन्स मीन्स टू किल द थॉट बिफोर इट बिकम्स एन ऍक्शन म्हळ्यार एक प्रकार म्हणटात पळय सुरे एक मनांत एक कसं की एक विचार येता मागीर ते कसं की एक कोरया म्हूण दिसता ते डिझायर येता मागीर ते इंटेन्शन जाता इंटेन्शन म्हळ्यार आतां कोरकाची म्हूण दिसता ते आनी ते कोरकाची म्हूण दिसतरी मागीर एक्चुअली तो व्यक्ती कसं नाही मुख करता म्हूण तशींची कसं एक विशय आसतलो खंयचें कसं करूं ना ते मना तर येतलेंची कसले संवसार आसता मना येतलेंची आनी मना दुखून ते कोरका म्हणून दिसतलें जाल्यार त्या लेवलार त्याच स्थितीन तुची आमी ते ताका म्हणटात पळय नियंत्रण केल्यार तेन्ना मुखार सुनू ते आमी तांतू पडच ना ती म्हूण कशी एक कोणाक पिवचे अभ्यास आसल्यार अल्कोहोलीक म्हूण मस्त ताका एडिक्शन आसा अल्कोहोलाचें
आणि त्या पळयल चित्ता ताका कंट्रोल करू जायना म्हूण पळयत म्हणटात पळय ताका पिवका म्हूण दिसता. सो त्या स्टेजार कसं करता म्हळ्यार ताण ते कशी ते मना येयनाशी ताण ते कसं ते एक वातावरण करता ते ताका करता पडटलें म्हूण त्या टायमार कसं जालें की ध्याये तो पुंसां म्हळ्यार खंयचे विशय लेखता ती आनी ते कोरता म्हूण दिसता ते इच्छा प्रबल जाता आनी ते मुखार सून करता ती म्हूण. सो ते इच्छा प्रबळ वेळ जावचे पुरो जाल्यार ते देवाल सोडून ते कसं हाचेन आमी सिरकून पडटा तसले खंयचे इच्छा द्वेष कसं आसले ताचे मुखार वचे पयशे फुडें ते कंट्रोल केल्यार तेंची रियल इंटेलिजन्स रियल बुद्धिमत्ता म्हणून. सो आमी ते ऍक्शन जाव ते ते वेट करूनच ते खंयच्या स्टेजार आसा थंयची म्हणून आता यमुनाचार्य ते प्रभुपादान तांगेले सांगचे आसा की कसं नाही म्हणतात पळय एक संवसाराचे विशय मनांत आयल्यार तांणी व्हड संत तांणी यमुनाचार्य तांणी ते एक तांगे प्रभुपाद स्वामीन तांगे सांगचे आसा की म्हाका खंयचे संवसारा विशय सुखा विशय कसं लेखल्यार मनांत तुमी गेले म्हाका म्हणटात पळय ओंकार येता म्हळ्यार डिस्टेस म्हूण आय स्पिट एट द थॉट तशी म्हणटात तांणी म्हळ्यार ते व्हड व्हड संत आमगेल खातीर ते दाखोवन दिता ती की थॉट्स तांगेल मनांतूय येता म्हूण. सो मनांत तूं आमकां खंयचो विशय कसो की ह्या जन्मात फुडें जन्मात कसले पुणे विशय येवन डिस्ट्रॅक्शन आसतलेंच ते ना म्हणू जायना जाल्यार ते थॉट लेवलारीची म्हळ्यार ते मनांतू आसूं न्हू थंय ते एंड जाल्यार कसं आमी तांतूं मुखार सून वचचे नाशी उत्तेजीत जायनाशी खंयचे प्रकारारी सिरकूटपणाशी तेन्ना ते म्हणटात पळय आमी देवाल विशयांत चड ऍक्शन केले त्या मागशी पडू सूर जाता म्हूण आमी त्या पळयत. सो एक म्हणटात पळय डिझायर्स वचचेच ना जाल्यार आमी चेंज ऑफ व्हॅल्यूज करूं येता त्या म्हळ्यार कसं न्हय कसं की आतां आध्यात्मीक रुपार आमी केन्नाय नियमीत रुपार आतां आमी सत्संगा भाग घेता आसत देवा नामस्मरण करता आसत ती तेन्ना आमकां तो फुडें विशय पुरो आसचे आमगेल्या मनांतूं आनी तो आमकां तुगून भायर पडूं जायच ना म्हूण तें एक पॉयंट आसता ती आनी हे संवसारा विशय म्हळ्यार आमचो दुखून ते मनाक कसं पूण येता आसतल्यांची म्हूण जाल्यार चेंज ऑफ व्हॅल्यूज म्हळ्यार आमी चांग संघांत आशिल्ले निमित्त देवाल नामस्मरण करता ती भक्तां लोटू शास्त्र वाचिता ती ताजे निमित्त आमकां कसं करेक्ट कसं न्हय कसं कोरका कसं करूं नज ताचे विशय त्या भक्ताल संघा निमित्त तांगेल्या आशिर्वादान आमकां तें ज्ञान प्राप्त जाता कसं कोरका म्हूण कळटा. आतां साधारण मठाचे जनांतू संवसारा कोणा देवाल विशय कसं ना तांकां कसं इच्छा आयल्यार तांकां आनीकय खुशी जाता म्हळ्यार कोण तो पित्तल पिवच मनुश्य आसल्यार ताका मनांत आयलें की आनीक कसं हे विशय ताका आतां इच्छा आयल्यार ताका आनीक खुशी जाता जाल्यार कारण आमी भक्तान तूं साधक जावन भक्तीन प्रयास करता ती आमगेल मनांतूय ते इच्छा येवचे पुरो आनी आमकां ते म्हणटात पळय तांतूं देखून आमकां सुलभ रितीन भायर पडूं जायच ना पुरो जाल्यार आमकां दिसता हें देवा स्ट्रगल आसा तूं म्हूण म्हळ्यार कशें तूं मुखार सून वचचें जाल्यार आमी पळयत की आमगेल मनांत हो विशय येता पळय की आमी स्ट्रगल करता ती म्हूण भक्तींतू ताजेन आमी पळयत की आमी चिके मुखार सरलीं ती म्हूण कसलें निजावन साधारण जावन संवसारान जनांत तसले कोणाक देवा विशयार रुची ना तांकां हें स्ट्रगल म्हूण दिसच ना कितले तांकां चड इच्छा येता तांकां तितलें दिसता की हांव म्हणटात पळय आनीकय तांकां एक प्रकारांत तांणी लेखता ती हें समची म्हूण कसलें की मेगेल आनीकय इच्छा येता आनीकय इच्छा येता आमकां पुरो तें दिसता की स्ट्रगल आसा म्हूण आनी हें स्ट्रगलय हो देवा हांव भक्तींत मुखार शिकता आसता जाल्यार मन लागना रुची ना होच पुरो विशय तसो तातूंत भायर पडूं जायना म्हूण देवा म्हूण आनी ताचे विशय आमी आतां लेक्चर सुरू करता ती की आमकां स्ट्रगल आसा आमकां करूं जायना म्हूण जाल्यार आमी हें पळयत की आमी कसं की भक्ती पथार मुखार सून वचचे एक निर्णय घेतलेलो आसा आमकां प्रॅक्टिकली तें करूं जायच ना जाल्यार आमी मनांतूय ते निर्णय घेतला की आमी प्रयास करतलींच आमकां मुखार सुचे प्रयास करचे आमगेले ते एक इच्छा आसा इंटेन्शन आसा आमी ते भलेय ते म्हणटात पळय ते आमकां प्रयास करतना आमकां ते करूं जायना समज जाल्यार आमगेलें मन आसा की आमी प्रयास करता आनी भक्ती करता म्हूण आनी हे प्रयास करचे पळय भक्ती करचे तातूंच आमी तें मनांत येता पळय की आमी स्ट्रगल करता आसत म्हूण ताजेन आमी कळयत की आमी कनेक्टेड आसत ती म्हूण कसलें की कनेक्टेड नासल्यार आमी स्ट्रगल करतात वय म्हूण त्या मना येयच ना आमगेलें आनी हगूर 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 ते कशी
त्या एग्जाम्पल सांगेल पळय. हां, पेंट मारता वतात आमी नव्याची, तेन्ना तें फूड आशिल्लें तें मातशी बरयलें कसं ना तें दिश्या उणी जाता म्हूण. और आमी तें धुतपाक एग्जाम्पल घेतल्यार आतां तुमकां कळ्ळें तावळ तें 8 ताणे मनशान धुतपाक पडयलो, जाल्यार आतां तुमी सेकंड टायम आपास धुतपाक घेवचे वतात बफे दोकून ह्या पंता तुमी चिके केअरफुल आसतलीं न्हू. ते ह्या पंता कोणी बगलेन येवन 8 वचचे ना चिके बगलेन वचून राबोवन चांग रुपार हांव खात्ता म्हूण. म्हळ्यार आमी केन्ना ते अवेर जाता ती भक्ती प्रोसेसांत आमकां तें ज्ञान येता भक्ताल संघान गुरुल आशिर्वादान शास्त्र वाचिता ती देवाल नामस्मरण करता ती तेन्ना आमी मोर अवेर जाता ती त्या प्रकारार पळयता म्हूण. सो अमृत हें देवाल भक्तींत तशें तें अमृत एकदम पूर्ण शुद्ध भावनेरी तेन्ना आमी स्वादन करूं येता तशी कांय ना. आमी केन्ना स्ट्रगल करतात पळय तेन्नाय थोडे थोडे अमृत मेळटलेंची म्हूण इनडायरेक्टली भगवद्गीतांत आमकां कळटा. कसलें की स्ट्रगल करता ती ते स्ट्रगल कसलें आसा कसलें की आमी देवाल विशयांत मुखारसून वचचें आमगेलें आमकां कशें की इच्छा आसा आनी ते इच्छा आशिल्ले निमित्त आमी देवाल वांगडा कनेक्टेड आसात आतां ते इच्छा निमित्ताची. सो ते स्ट्रगल एक प्रकार अमृताची म्हणून त्या दृष्टिकोनारी आमी पळयत. सो ते देवाल मुखारसून वचचें. सो देवालें नामस्मरण आयकुचें तशें देवाल विग्रहाचें दर्शन घेवचें शास्त्र वाचूचें हें पुरा म्हणटात पळय निजावन आमगेलें हें इंद्रिया तुका मुखार अशें हें आध्यात्मीक विशय पुरो देवाल सान्निध्याचें. आनी हें म्हणटात पळय कशी खावचे विशय कसं नासता तें जिब्बेन आमी रुची घेतात तशी न्ही. हो देवाल विशय आसा हें रूप गोस्वामीन सांगचे आसा पळय तुंडे तुंडे तंडविनी रतीम वितुनुते तुंडावली लब्धये म्हूण. म्हळ्यार देवा तुगेलें नांव मात जप करता म्हाका हजारो कटल्यान तोंड जावका लक्ष कटल्यान म्हाका कान जावका तुगेलें आयकुच्या खातीर म्हूण. सो एक प्रकारार पळयता देवाल नामस्मरण तो रूप गोस्वामी तांणी सांगता ती की तांणी कान्नान ताची रुची घेतला आसा ती म्हूण आयकून. सो देवाल विशेश आसा की खंयचे इंद्रिया परे जावन आसा जाल्यार खंयचे इंद्रिया थ्रू आमी तें हें करूं येता म्हूण कान्नान आयकूनय तें अमृत आयकूं येता म्हूण. सो त्या प्रकारार एक प्रकार म्हणटात पळय देवाल रुची पूर्णामृत स्वादन. सो देवाल हें नांवाचें रुची आसा पळय हें अनुभव करचें आनी जिब्बेन आमी देवाल नामस्मरण करता ती आयकता ती जाल्यार शी पळयता ती भगवद्गीतांत ते श्लोक आसा पळय परम दृष्ट्वा निवर्तते हें दोनी अध्यायांत एक सुरेख श्लोक आसा की कोण इंद्रियास नियंत्रण करता आनी मेगेल विशय लेखता तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसित मत्पर वशे हि यश इंद्रियाणी तस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता म्हूण. म्हळ्यार तागे स्टडी आसा प्रज्ञा तागेले इंटेलिजन्स बुद्धी प्रतिश्ठीत आसा म्हळ्यार स्टडी आसा तो म्हूण. कशें लायक युक्त आसित मत्पर मेगेल विशय लेखता म्हूण. आनी विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते म्हूण. आनी हें दृष्ट्वा म्हळ्यार एक्चुअली पळोवचें न्हू जाल्यार प्रभुपाद स्वामीन हे श्लोक ट्रान्सलेट करतना अशें सांगिल्लें आसा की ताका हायर टेस्ट मेळटा म्हूण. दृष्ट्वा म्हळ्यार एक्चुअली पळोवचें जाल्यार प्रभुपाद स्वामीन ताजे अनुवाद करतना अशी बरें हायर टेस्ट म्हूण. म्हळ्यार कशें की एक विषय विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिना आमगेल्यान ते फुडेंचे संवसारा विशय पुरो आमी आसतल्यांचे फुडें इम्प्रेशनांतू जाल्यार देवाल विशय आमी केन्ना अनुभव करता ती देवाल नामस्मरण करून भक्तीर मुखार सुद्धा ती कशें जाता आमकां एक हायर टेस्ट मेळटा दृष्ट्वा परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते म्हूण. सो पॉयंट तूं अशें आसा की देवाल भक्तीन तूं पळोवच वेळी रुची केल्या म्हणकेची आयकूच वेळी स्वाद म्हळ्यार टेस्ट करतात पळय दोळ्यानय टेस्ट करूं येता कानानय टेस्ट करूं येता प्रसाद घेतना आमी जिब्बेनय टेस्ट करूं येता. हें पुरा म्हणटात पळय हें इंद्रियाच परे आसा. देवाल नामस्मरण आमी खंयच्याय रुपारी एक प्रकार आमी टेस्ट करूं येता म्हूण आमी पळयता म्हूण सांगिल्लें आसा. भागवतांतूय 11 स्कंदांत आमी सांगता आसा भक्ती पर ईशन भाव विरक्तीर अन्यत्र च म्हूण. म्हळ्यार त्या देवाल भक्तीचे पर ईश देव
परे जावन असं म्हण त्या प्रकाराची म्हण. सो हे भक्तीची प्रोसेस कशी असं विरक्तीर अन्यत्रच म्हण. तो आमकां देवाचे अनुभव केन्ना जाता पूर्णामृत स्वादनम तेन्ना तो विंगड पुरो विशय आमी म्हणटात पळय तसो हें सोडनाका हें करूं नज तें ऑटोमॅटिकली उणी जाता. भक्तीची प्रोसेस पॉझिटिव्हली हें करूं ना तें करूं ना हें करूं ना ताजेर एम्फसिस चडना. भक्तींत कसं कोरता ताजे विशीं आमी उलोवचें. सो ते केन्ना आमकां अनुभव जाता आमी आयकता ती जिब्बेन देवाल नामस्मरण करता ती आयकता ती तेन्ना देव एक प्रकार आमगेले चेतना शक्तीचे विद्यावधू जीवनम आमकां तें आमकां दिसता वाट दाखोवन येता कशें आमकां मुखार सुचें. सो आनी तांतू आमी आयकता वतात ती तेन्ना आमी आतां आयकता आसत फॉर एग्जाम्पल सत्संग आयकता आसत ती देवाल कसं नामस्मरण आयसलें जाल्यार आमगेले मनांतूय हाजी पुरो इम्प्रेशन्स येतात पळय तेन्ना आमी रिकलेक्ट वय करता ती देवाल विशीं आमगेले मेमरीजान तें देवाल विशीं पुरो आमगेले मेमरीन येता तें ऑटोमॅटिक सकाळची तें आमगेलें ऑटोमॅटिकली आतां आमी कसं प्रत्यक्ष रुपार कसं सेव करचें पुरो ती वाचूचें आयकुचें देवाल नामस्मरण घेवचें देवाल खातीर कसं कितले अनेक अनेक प्रकार असे असतात करचे असत पुरे जाल्यार कांय करनातन वय आमी आमी इतले सकट कसं कसं देवाल भक्ती कार्यान प्रयास केलेलो आसा ताजे निमित्त आमकां उडगासूय आमगेले त्या मनांत आसता. सो खंयचेय स्थितीन तूं इंद्रियान आमकां कसं करूं जाता एक्सपिरियन्स करूं जाता और करूं जायना खंयचेय स्थितीन तूं आमी त्या देवाल भक्ती आसा पळय ते अनुभव करूं येता त्यांची प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादन. सो हांगा राबयता आतां आमी एवरी टायम सेशना म्हणके एक रावंड करुया हांव क्विकली आयच्या सेशनाचे रिकलेक्ट हें करता की आमी स्टार्ट केलेलें हें श्लोका विशयी आमी फुडेंच पुरो समरायज केलें आनी आयचे विशयी आमी डिस्कस करतना आमी ह्या विशय पळयलो की प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम म्हळ्यार कॉन्स्टंटली आमकां हें देवाल विशयी करता म्हणून आमी ते दोन विशय पळयले कशी राजसीक असं म्हळ्यार संवसारान कसले विशय आसल्यार स्टार्टिंगार लायक दिसता मागीर परिणामे विशमे ते आमी चायल्डाल एग्जाम्पल पळयलें की वाजी नासी आसल्यार मुखार कश्ट जातालें जाल्यार वाजिताना कश्ट जाल्यार मुखार लायक जातालें म्हणून तें एक एग्जाम्पल पळयलें. सो हें सात्वीक आनी राजसीक नमुने सुख जाल्यार देवाल विशय म्हळ्यार तातूंत कसलेंय एक विश ना जाल्यार आमकां प्रॅक्टिकली करतना आमी पळोव येता की ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जाता म्हणून आनी ते कश्ट कसं इसलिए आमकां ते भक्ती खातीर टेस्ट ना आमी तें एक एग्जाम्पल पळयलें की कसं आमी दुधपाक खावचें वताना कोणी येवन आड्डल्यार आमगेले खावचें आशिल्लें तें हातांत जाल्यार कोणकी आड्डले निमित्त आमगेले हातांत दोखून तें बाऊल पडलें तोगू तशींची आमकां देवाल विशय कळला भक्ती विशय आसा जाल्यार आमी कशें की तें टेस्ट करूं वताना विंगडपुरा विशय आमगेले मन येवन तें आड्डोळ न्हू देवाक ते कशें की भक्तींत करचे ते प्रयास आमगेले बंद जाता. जाल्यार ते आनीक दृश्टांत पळयलें आमी कशें की पागरार कशें की पेंट करून आसा तें आमकां नाका ताका ताजे वयरी आमी पेंट करता गेल्यार तें फूड कसं आसा पळय तें दिश्या उण जाता आनी तें वता म्हूण लुप्त जातलें तें म्हूण तशें आमी चांग पॉझिटिव्ह इम्प्रेशन्स भक्तीन तूं प्रयास करता करता ट्राय करता गेल्यार विंगड पुरा विशय मागशें पडटलें तें उण जाता वतलें आनी आमी हें एक पॉयंटार पळयलें की खंयचो विशय म्हळ्यार सुरेख मना येता मागीर कोरया म्हूण दिसता मागीर तें करचें तें प्रबल जाता डिझायर आशिल्लें इंटेन्शन जाता एक्शन जाता जाल्यार आमी संवसाराचे विशय अशें आसा की कशें करूं ना तें आमकां नाकशें दिसता ते थॉट लेवलारीची थॉट्स येवचे बंद जायचे ना कसलें की आमी संवसार आसतना जाल्यार ते थॉट लेवलारी आसल्यार आमी ते प्रॅक्टिकली करनातल्यार तें हगूर हगूर तें विंगड पुरा इच्छा लुप्त जावन देवाल विशयची मुखार सून येतले म्हूण त्या पॉयंटार आमी पळयलें आनी आमी हें पळयलें की स्ट्रगल आसतलेंची कसलें की डिझायर्स इच्छा पुरा विंगड विंगड विशय आसताची जाल्यार ते स्ट्रगल वय देवाल ओट आमकां कनेक्ट करता कसलें की फुडें भक्तींत नासतना आमी खंयचे विशय आसल्यार आमकां ते स्ट्रगल सी दिसनाशिल्लो कसलेंपणी केल्यार वय आमकां तें दिसता तशें लढना म्हणून कसं तांतू जाल्यार भक्तीर येतरी आमकां ते संघांत येतर आमकां केन्ना कळटा हो विशय चांगू हो विशय चांग न्ही तशें पुरो आमकां मनांत आयली सिद्धाक हो विशय आमकां अशें दिसता की हें कोरका हें करूं ना आनी कशें की आमकां भक्तींत मुखार सून वचचें भारी एक कश्ट जाता आसा करूं जायना तें एक मनांत येवचें त्याच विशयान आमी कळलें की आमी देवाल ओटात कनेक्टेड आसा ती म्हूण म्हणजे हो विशय आमगेले मना वय येनाशिल्लो की आमकां कशें की कश्ट जाता म्हूण कश्ट जाता म्हळ्यार कशें की एक व्हड विशय तोच आमी पळयता आनी लास्टार आमी पळयलें हें पॉयंट
की परम दृष्टवा निवर्तते म्हणून की देवाल विषय अशें आसा की ते आमकां तेका ते टेस्ट येता देवाल विशय आयकता ती कान्नान पळयता ती विग्रह दर्शन इतर सगळें भक्तीच कसने कार्य आसच्या पुरो खंयचे इंद्रियान ग्रहण करच्या पुरो ते इम्प्रेशन्स इतली जाता ती की आमी कसं करता आसच्या पुरो करना ते आसच्या पुरो आमगेले मनांत केन्ना त्या पुरा देवाल भक्ती विशीं इम्प्रेशन जाता सदैव आमी त्या भक्तीन तूं ताचें आमी तो आनंद प्राप्त करूं येता म्हणून केन्नाची प्रत्यक्ष रुपा करता तर आनंद मेळटलोची जाल्यार कसं केन्ना आमी खंयचे कार्य करना वय आसल्यार आमगेले मनांत इतलो पुरो विशय आसता की आमी देवा लोट कनेक्टेड फील करूं येता त्या स्टेजार केन्ना ते पावता ती मुखारसून भक्तीन तूं फॉलो करून करून पावता ती तेन्ना ते स्टेज येता प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम नियमित रुपार जप करून सो आतां आमी एक रावंड जप करुया पुरा जनान आनी आमी देवाला इच्छा पावया की आमी हें चांग रुपारी आमी सामुहीक रुपार हें जप करता आसा ती मुखार सुनूय आमकां भक्तीन तूं चांग रुपारी देवान चलो हरे कृष्ण आता एक राउंड जप करूया आमी हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे प्रभुपाद घालते साऊंड आमचो येईन हरे कृष्ण एक मिनिट ऑडिओ कसं की प्रॉब्लेम असा पास रिप्ले करता ती हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण एक मिनिट पास रिप्ले करता तो ऑडिओ कनेक्ट चाहिए दिसता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम 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 हरे कृष्ण. दीपा माताजी असाच की. जय माताजी. हरे कृष्ण माताजी. तुम्ही सांगितलं
हरे कृष्ण. नरोत्तम दासांनी बरयलेलें हें कीर्तन हांव म्हणटस तसली चूक आसल्यार क्षम कर. तन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र प्राण मोरा युगल किशोर प्राण मोरा युगल किशोर अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोरा कुल अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोरा कुल नर हरि विलास ही मोर नर हरि विलास ही मोर वैष्णवेर पद धूली ताहे मोरा स्नान केली वैष्णवेर पद धूली ताहे मोरा स्नान केली तर्पण मोरा वैष्णवेरना आम तर्पण मोरा वैष्णवेरना विचार कोरिया माने भक्ति रस आस्वादने विचार कोरिया माने भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ ही भागवत पुराण मध्यस्थ ही भागवत पुराण वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोरा मन निष्ठ वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोरा मन निष्ठ वैष्णवेर नामे ते उल्लास वैष्णवेर नामे ते उल्लास वृंदावन चबूतरा ताहे मोरा मन घेरा वृंदावन चबूतरा ताहे मोरा मन घेरा कहे दीना नरोत्तम दास कहे दीना नरोत्तम दास धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र प्राण मोरा युगल किशोर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्राण मोरा युगल किशोर प्राण मोरा युगल किशोर. हरे कृष्ण. कसं चुकत
हरे कृष्ण माता जी कुठले छंद कोण तुम्ही हे भजन तुमगे सेवा रूपार कोण दिले भारी छंद कोण सांग माता जी हरे कृष्ण. आणि आयची टॉपिक ओटू कनेक्टेड असेल ते लाईन विचार करूये मोन भक्तिरस आस्वादन आयचे टॉपिक आशिल्लें प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादन ताचे ओटू कनेक्टेड असेल ना. सो आजी फर्स्ट वर्साचे कन्क्लुजन जालें आसा सेकंड टाइम देखून आमी शिष्टाष्टकमाचे दोन्ही श्लोकावरी कंटिन्यू करूया. कोणाक कसं कॉमेंट कसं कोरता आसल्यार करूया 2 मिनिटां ऑलरेडी 8:10 जालेलो आसा. कोणाक सांगता जाल्यार कसं शेअर करता जाल्यार करूया. नेक्स्ट टाइम देखून आम्ही सेकंड श्लोकारी सेशन घेऊया. चला आता हांगा कंक्लूड करता. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्ण. नेक्स्ट टाइम कनेक्ट करूया पुरा जन. हरे कृष्ण. धन्यवाद.